घोषणाबाजी मोगोच्या कार्यकर्त्याची आदलो मोगोचा आमदार लवू मामलेदार आड लोक शिस्तभंगाचे कारण सांगून पक्षांतल्यान 6 वर्सां खातीर काढलो। वर्किंग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर कोणीही देऊ शकता, प्रोवायडेड इट शुड हॅव अ प्रायर अप्रुवल ऑफ द प्रेसिडेंट, अँड नॉलेज टू द ऑल सेंट्रल कमिटी मेंबर्स। अशें आसतना आमी ताका रिक्वेस्ट केलो की हें रिजोल्यूशन घेवया आनी आमी तें लेटर फाटीं घेवया, तरी पूण ताणें आपलें म्हणणें तशेंच दवरलें। खूब समज दिलो ताका, आजूय आमी खूब समज दिलो, आनी जेन्ना सामकोच आयकना जालो कोणीही सदस्य खालील कारणासातू पक्षातून भायर हाकलला जाऊ शकेल। घोर बेशिस्त व महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या हितासंबंधांना बाधक कारवाया सो ह्या कलमा सकट त्याची आज आमी 6 वर्सां खातीर हाकलपट्टी केल्या। लवू म्हणटा आपूण केल्लें कार्य सारखें, कारवायेक आव्हान दितलो। त्याच्या अगेन्स्ट पळय केन्ना कितें उलयता न्ही ते काडपाचो प्रयत्न करता, कितें करता, दॅट वॉज हीज हॅबीट। आय एम नॉट इंटू पॉलिटिक्स हॅव अ बिग कंट्री, पॉलिटिक्सान वचून पयशे करपाची म्हाका इच्छा ना आनी आवडूय ना, हे म्हजे अपेक्षे प्रमाणेच आसा। हांव काय सीएम आनी डेप्युटी सीएम जावपाक सोदिनाशिल्लो, फ्रस्ट्रेट जावपाक, सो दीस वॉज आय वॉज एक्सपेक्टिंग दीस। लवूक काडलो म्हूण भंडारी समाजान निशेध केलो। ताणें मिटींग ना आपयता, आपल्याचे जे काही खासगी मनीस मिटिंगेक आपयले आनी हो एक तर्फी निर्णय लवू मामलेकाराचेर हो लादयलो, ह्या हाजो पयल्यान पयले आमी निशेध करता। आनी जे पद्दतीन ताका आज पळय न्याय दिला तें आमकां जाल्यार बरें दिसूना, की सगळे तरेचे लोकांनी ताका धक्काबुक्की करून ताका भायर घातलो। ही लोकशाही न्ही, आनीक आमचे भंडारी समाज जे आसा हेची जरूर दखल घेतली। जें कितें घडटा तें प्रत्येक वेळाक आमच्या समाजाकच घडटा, कितेंय जालें जाल्यार भंडारी समाज जे आसा तांकां वापरता आनी जेन्ना टायम येता तेन्ना तांकां भायर उडयता। ही हेचे फुडें गोश्ट जावची ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।